Budaya zakasenggi zemliau Bapa Bedoncak ergam belita Suk duka jini giwunai liau Bapa Diuncak duka semerpu Jesus senggi amkas bedaita Yekwotan magni erpita Buktin urben mutani alta Tuje puwi jewan jeuta Jesus segi amkas bedaita Yekwotan magni erpita Buktin urben mutar niata Tuje puwi jewan jeuta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचाय सोवे आसो लोकां मदलो लोकां सांगाता जियोन लोकां खातीर वावुरच्याक देवान विंचुल्लो सेवाक आज आमचे सांगाता देवान आपले जिवितान केल्ल्या विस्मितांचो उगडास काडून अर्गा बलिदान भेटयता ह्या जाग जावचें म्हळ्यार क्रिस्ता खातीर आपले जीवन पवित्र सभेक समर्पूंचे तांचे प्रमुख मिसांव जावन आसा आपले उतरां आनी करनेन जीवन जेजूक साक्ष दिवचे ह्या जाग एक देवाचो मण्यारी आनी मागण्याचो मनीस दिसपट ते मिसाचे बलिदान भेटोवन लोकांचे कश्ट आनी सूख देवाक भेटोवन दिता आनी देवाची विंचणार आशिर्वादां लोकांक दिता सर्व यासाकांनी देवाच्या राजाची बरी खबर सगळ्या संवसारार परगट करून साक्रामेंत लोकांक दिवन देखी बरी जिणी जियोंक आसा तशेंच जाल्ल्यान ह्या जागपण एक देवाचे देणे असल्या बऱ्या चिंतपा सवे देवाच्या शेतांत उर्बेन वावरूंक फुडें सरिल्लो नवो याजाक आज आपूण क्रिस्ताचो याजाक जावंक मागिल्ल्या तशेंच मजत दिल्ल्या सर्वांचो उडास काडटना ताच्या ह्या संतोशान वांटेली जावंक हांगासर हजार आसची आमी सर्वां ह्या नव्या याजकाक उल्हास पाठोवन तांच्या मुखल्या जिविताक सर बरें मागया देवान तांचे थंय सुरू केल्ले ते बरें काम जिणेच्या आखेर पर्यंत मुंदरसून व्हरूंक त्रिएक देवाचे बेसांव तांचेर आनी तांचे कुटुंबाचेर दिवोन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया तशेंच देवाच्या शेतांत वावरूंक आमचे फिरगजेन सडीत आनी सडीत युवजण मुखार सरून दीत म्हूण मागया म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातीर संतोशान उरता जेजू क्रिस्ताते मोगाच्या नो आज म्हाका व्हरतो संतोशाचो दीस कित्याक देवान म्हाका तासो करून यथेश्ट फळ दिवच्याक अभिषेक केला देखून हांव सर्वेस्पराक अर्गां दिता आज हांव हे पयले मिसाचे अर्गां बलिदान भेटयत आसतना म्हाका ह्या वर्त्या देण्याक वांटेली जावंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो हांव उडास काडटां आनी तांचे खातीर मागतां विशेश करून म्हज्या मम्मीक देवादीन जाल्ल्या म्हज्या बाबाक भाव भयण आनी भावजी पासत आत्मीक जिणे पैणांत सांगात दिल्ल्या फिरगज विगारा पासत आनी सर्व जेजुईत याजक आनी भावा पासत दोतोर शिकयलेल्या शिक्षकां पासत आल्तार भुरगो जावन आल्तारीर सेवा दिता आसतना देवाचो मोग करूंक मार्गदर्शन दिल्ल्या याजकां आनी मिर्नेमा लॅन्सी पासत याजकी तरबेत दिल्ल्या सर्व याजकां आनी म्हज्या सांगात्या पासत मागतां तशेंच म्हज्या सर्व मोगाल कुटुंबादारांक शेजाऱ्यांक वाड्यागारांक सैऱ्या शिक्षकांक इश्टांक आनी मोगाच्या पासत देवाक हांव सदांच ऋणी म्हज्या जिणयेंत तुमच्या देण्या पासत देवाची सदांच हांव स्तुती करता जिणयेच्या आखेर पर्यंत
सोम्याक विश्वासी रावूंक तो म्हाका बोल दिवन दी म्हूण म्हजे पासत मागा हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर हांव भेटयतां. म्हज्या भावा आनी भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी पवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उसर्गी आणि शांती ताच्या सर्वेश्वरा देवा, सर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दीन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून. आम्ही तुका वाकता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्यास पुता. सोम्या देवा, देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, म्हज्या पुण्या खातीर न्ही पूण तुजेच उतरावरते उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलोय. म्हज्या मुन्यारपणाचे कायदे संपूर्णयेन पाळूंक आनी म्हजे जबाबदारेखाल आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव
तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पथकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तो अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी चुकून पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पथकां पासत तशें आपल्याच पथकां खातीर ताणें बलिदान भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयल्ले करीत कोणीय मनीस ही वडवेक आपुणूच हातीं घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतिल्ली न्हय. बागार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनीक कडेन ताणें म्हळां, तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटो सक्तेल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो. आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारताच ताचें उतर पाळटेल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतार हें. देवाची वडणूकार. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. जो कोण परमोन्नताच्या सावळेन जियेता तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूंच म्हजो खरो देव, तूंच म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, तुजेर विश्वास दवरता. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. दुस्मानाच्या पासांतले तोच तुका राखून व्हरता. नास करचें क्यास्त पिडेंतले तोच बचाव करता. पाकाट्यांत आपल्या लिपोवन दवरता, ताचे तें आसरो मेळटा. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें
दिल्या हुकूम खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जय जय Alleluia. भागी तुवें विसरून काडसो तुजो सेवक जावन आपोवचो भागी तुवें विसरून काडसो तुजो सेवक जावन आपोवचो. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जय जय Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जय जय Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. म्हजो संतोष तुमचे तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायरसून वचून फळ दिसय उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे वाकई तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो ससनाक याजक म्हूण पयलेच्या वाचपांत आमी आयकलें. सल्वसांवाची सगळीं चरित्रां आमी पळयल्यार देवान मनशाच्या बोडेपणाक आनी सल्वसावाक मनशांक सुविसरलें. बुडव्या मुखांतर आंजा मुखांत तें काम करूंक ना. बगार सगळ्या चरित्रेंत आमी पळयता प्रवाद्यांक ताणें विंचलें, रायांक ताणें विंचलें, याजकांक ताणें विंचलें. आनी अशें सगळीं चरित्रां आमकां दाखोवन दिता देवान मनशाक मनशा मुखांतर आपणासरचें हाडूंक केल्लो सर्व वावर. ते देखून आमी पयल्या वाचपांत आमी आयकलें एक याजक लोकां मदलो ताका विंचतात. लोकां सांगता तो आसुल्लो कुटुंबांत तो जियेल्लो आनी ह्याच खातीर आमची सोडवण करूंक आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटना एका आवयच्या कुशीन जल्म न्हू ताका ह्या संवसाराक आयलो आनी आमच्या गतींत जेजू जियेलो. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कित्याक देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की आपल्याच एकल्याच पुताक ताणें आमचे खातीर संवसाराक दान दिलो. पूण एका कुटुंबांत एका मनशा बरी आमच्या गतीन जियेलो. जावंक पुरो तो देवाचो पूत पूण ताणें तें दाखोवंक ना पळय. पूण देवा तावन ताका मेळिल्लें सर्व ताणें पेल्याक कळीत करता आसतना सर्व संगती मनशा रुपीन तो जियेलो. बदलावन इतलीच ताचें तें पाताक नातिल्लें, पूण आमच्या हर एकल्या तें पाताक आसा. तो एकलो सोड न्हू, देवान धाडिल्ल्या हर एकल्या तें अस्कतकाय आसा, पाताक आसा, चूक हे घडटात. हें सर्व आसतना ताचें तावन मुखार येवंक
बापाच्या कृपेन थंय तावन आणखी मुखार येवंक पातकातान पयस रावंक आनी बापाची खुशी करूंक तांकां आपयता. अशेंच हर एक याजक आमी हर एक दुसऱ्या दुसऱ्या कुटुंबांतले आयिल्ले जावन आसा आनी ह्या वरवीं मनशां संगी जियेत आसतना कितली अस्कतकाय आसल्यार ती अस्कतकाय उतरोवन मुखार वचोंक देव आदार दिता. कित्याक म्हजी कृपा तुका पुरो, माय ग्रेस इज इनफ फॉर यू. मोगाच्या भावनान भयणीनो, हें मिसांव कसलें तरावळ तरांनी आमी सांगेत आडळत्याचें जावंक पुरो, शिकोवन दिवचें जावंक पुरो, प्रसंग करचें जावंक पुरो, पूण सर्व सांगताक घालता आसतना ह्या मिसांवांक आयच्या वांजेलाचें वासाप एकच अर्थ दिता. ते म्हणटा वसा आनी पेल्यास एकामेकाचो मोग करा. हांव तुमकां दिता तो आदेश जावन आसा, वसा एकामेकाचो मोग करा. आनी ह्या एका उपदेशांत सगळें मिसांव आमचें याजकांचें आनी तुमचें सर्वांचें तातूंत आटापलां. देवान मोगान आपल्या पुताक मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी तशेंच तो मोग वांटूंक आनी मोगान जियोंक. मदर तेरेसा एक फावटी एका सबर्बन ह्या व्हडल्या टावनांत न्हय पूण इल्ल्या भितरल्या गांवांत ती एका जम्याक उद्देशून संदेश दिताली. तातूंत जायते पयशे आशिल्ले, धनदिरवे आशिल्ले मनीस आसले, ग्रेस्त मनीस आशिल्ले. आनी असल्या वेळार ती सकट सांगता आसतना एकल्यान तिचे कडेन विचारलें, मदर तुवें इतलें पुरो केलें ह्या संवसाराक, इतलें पुरो बरेंपण केलें, दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केलो आनी इतलें सर्व जावन आसतना आमी कितें करयेत? ताणें कांय चिंतलें कोणना. तुमी एक ऑर्फनेज बांदा, तुमी एक आस्पत्र बांदा, तुमी एक लोकां खातीर दान दिया म्हणलें कांय येत म्हूण, कित्याक पयशे आसले मनीस ते. मदर तेरेसाचें एकच उतार, तुमच्या भुरग्यांचो मोग करा. सवाल विचारल्याक एकच बरी घुसपट जाली आनी तो कित्याक तूं अशें म्हणटाय? मदर म्हणाली, तरावळ सांगतनी तुमी बरें काम करयेत पूण ताचें सगळें तळ जावन आसा मोग. तुमच्या भुरग्यांचो मोग करा आनी इतलो मोग करा की तांकां समजा जाय तुमी तांचो मोग करतात म्हूण आनी तांकां तो मोग बोगा जाय. आनी हातूंत सगळें जीवन आटापून आसा आनी त्या उपरांत कितें बरेंपण करूंक तुका जाता तें सगळें तुजें मिसांव तुवें मुखारसून व्हरचें. मोगाच्या भावनान भयणीनो, हें याजकांक सांगलें न्ही, हें सर्वांक. कित्याक मदर तेरेसांनी केल्लें तितलेंच मोगान पेल्याची दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केली. आनी आमच्या याजकी जिणेंत वा हर एका क्रिस्तांवाच्या जिणेंत मोग पेल्याचो, मोग देवाचो. देखून हांवें कसो तुमचो मोग केला तो मोग मेजूंक जिजून आमकां शिकयला. एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें तुमचो मोग केला. जिजून आमचो मोग कसो केलो? आपणाकच खाली केलो, कुर्सारून काडून आपलेच जीव ताणें दिलो आनी ह्या मुखांतर ताणें आमचो मोग केलो. सॅक्रिफिशियल लव म्हूण आमी म्हणटा. आनी असलो मोग तो तातूंत कांय फाटी घेवंक आशेना, बगार्थ दिवंक आशेता, पेल्याचें बरेंपण आशेता आनी ह्या मुखांतर पेल्याक बोगा जाय म्हजो मोग करतात म्हूण सांगून आनी जेजून केलें तितलेंच ताणें आमचो आखेर पर्यंत, त्या रक्ताचो निमाणो तेंपा पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. आनी ह्या वेळार जेजू सांगता आमी जर ताचो मोग करता जाल्यार तो म्हणटा, हांव तुमकां ह्या फुडां साकोर म्हणना, बगार हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक इश्टां मदें कांयच लिपोवन दवरूंक ना. एकामेका ते समजतात, एकामेकाक अर्थ करूंक जाता, कश्ट सुखांत वांटेली जातात, संतोशांत दुखांत वांटेली जातात. आनी असल्या वेळार हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापान म्हाका कितें कळीत केलां तें सर्व हांवें तुमकां कळीत केलां. कित्याक आमचे मदें म्हणजे जेजू आनी आमचे मदें थंय कितेंच लिपोवन दवरूंक ना. बापान संपूर्ण तरान आपल्या पुताक कळीत केलां आनी बापाचें मुखामळ जावन सोपूत ताणें आमकां बापा विशीं संपूर्ण कळीत केलां. त्या देखून मिसांव जावन आसा तेंच वांजेलिस्ट जावन जुवांव मातेरा प्रायर एफेससांत आशिल्लो आनी थंय ताच्या थोड्या शिसां सांगता तो आसतालो. आनी ह्या वेळार हर एका आयताराचें येवकरिस्ताच्या बलिदानाक ताका सांगाता धर्न आपोवन व्हरताले, मस्त उतर प्रायाचो आनी ताका चलोवंक आनी कस जातालें, उलोवंक कस जातालें. आनी तो ताचो संदेश दिता आसतना सकट ताच्या लागीं येवन रावताले. आतां आमकां लागीं येवन रावंक जायना पूण हो संदेश दितना लागीं येवन रावताना कित्याक ताचो ताळो घट नातुरलो आनी ताचें
सगळ्या त्याच्या संदेशांत भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करा, भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करा. हें आयकून पुरो जावन एकल्यान विचारलें, बापा तूं कित्याक हर एक पिडये म्हणटना तुका पुरासन जायना गे? तो म्हणलो ना, म्हाका हें सांगूंक पुरासन जायना, म्हजो सगळो उद्देश म्हजे मिसांव पेल्याचो मोग करचें. आनी त्या मोगा मुखार कितें गरज आसा पेल्याची समजूंक सुलाभ, आनी पेल्याक आमकां समजूंक सुलाभ, आनी गरजेवंतांक आमी मुखार वचूंक सुलाभ. त्या देखून तो म्हणलो सोम्यान आमचो मोग केलो आनी ताका केदींच पुरो जावंक ना, आनी त्या वरवीं म्हाकाय पुरो जायना आनी तुमकांय पुरो जावंक नजो. तर मोगाच्या भोवनान भयणीनो, एक याजकाचे आनी हर एका क्रिस्तांव, कित्याक आमी बावतिस्मा मुखांतर याजक जावन आसा. याजकी दिक्षा नव्या पदराक मेळ्ळ्या, आमकां मेळ्ळ्या, पूण ती मिनिस्ट्रियल प्रिस्टहूड म्हूण आमी म्हणटा, कित्याक मिसांव तें त्या वरवीं सेवेचें याजकपण म्हणटात. आनी तुमी आनी आमी सकट बावतिस्मांत याजक जावन आसा. आनी आमच्या हर एकल्याचें मिसांव एकामेकाचो मोग करा म्हणलो तो उपादेश आमच्या जिणेंत जियोवचो. आनी ताका लागती जावन सर्व संगती आमी कितें करता, कश्टा दुकान आसल्यांक पावता, बरेपणा खातीर वावुरता, हें सर्व ह्या मोगाचेर होंदून आसा. तर त्या मोगांत जियोंक, सुम्याचो मोग भोगूंक आनी तो मोग आमी पेल्याक वांटूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. उबी रावया. आमचो सर्गींचो मोगाळ बाप आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक केदींच निराश करिना. सर्व आमची मागणी सर्गींच्या आमच्या बापाच्या पांयांतळी आतां आमी समर्पून दिवया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे पटलावदार जावन आसच्या पापा साहेबाचेर, सर बिस्पांचेर, याजकांचेर आनी धार्मीक भाव भयणींचेर तुजी बेसावांनी भर. तुज्या मिसा वावराक तुवें तांकां विंचलाय आसता. तुज्या कृपेचो शिवर तांचेर देंवन दी आनी सर विज्ञान वरांतले तांकां राखण वर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगळा बापा, नवो याजक जावन आसच्या बाप प्रवीणाचेर तुजे बेसांव घाल. तुजे उतार परगट करूंक तुवें ताका विंचलाय. देखून ताच्या मिसांव कामांत यशस्वी लाभय आनी ताचे थंय तुजी खुशी सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. दयाळा बापा, बाप प्रवीणाच्या आवय, भाव आनी भयणी पासत मागता. तांच्या पैकी एकल्याक तुज्या सेवेक समर्पण दिलां आसता. तुज्या कृपे देण्यांनी तूं तांकां भर आनी तांचे त्याग आनी साक्रिफिसाक तूं 100 वांट्यांनी आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. काकुळदरा बापा, ह्या घडये देवादीन जाल्ल्या बाप प्रवीणाच्या बापय श्री क्लिफर्ड मार्टिसाचो उगडास आमी काडटा. तांकां आनी सर्व अंतरलेल्या कुटुंबाच्या संद्यांक तूं सासनीक विशेव लाभय आनी सर्गींचे सूख फावो कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगळा बापा, जेजवीत मेळाच्या सर्व याजक भावां पासत मागता. बाप प्रवीणाक तरबेती, प्रोत्साहन आनी मार्गदर्शन दिवंक तांकां सबा रितींनी उत्तेजन दिल्ल्या तांच्या मिसा वावरांत जैत लाभय आनी तांच्या समर्पीत जिणेंत तांकां तृप्ती दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. सर्गींच्या बापा, ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानान भाग घेतिल्ल्या सर्व याजकां, धर्मदयण भयणी, कुटुंबांदरां आनी सर फिरगसगारां पासत मागता. आमकां सर्वांक तुज्या कृपे देण्यांनी भर. आमचे जिवीत मोगाचे आनी सेवेचे खातीर कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा, तुज्या पुताच्या मोगान आमी रावूंक आनी यथेश्ट फळ दिवच्याक आमकां तूं कृपेन भर.
तुजे समोर आमी दवरलेली ही मागणी दयेन मानून घे. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. वेदी समोर आयल्या बापाकानी कोहाडून उंडो आनी वायन भेटयतांव आज तुका मोगान. सर्वच आमचे भक्तीपणी तुका अर्पितांव. तुझ्या मोगान पेल्या सेवेन जियोंक आशेतांव. स्वीकार कर बापाकानी ही आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची. लाभय तूं आमकां देणी सर्गीची. पवित्र कर जिणी तुजे परजेची. स्वीकार कर बापाकानी ही आमची मोगान ती तुका आमी भेटोवची. लाभय तूं आमकां देणी सर्गीची. पवित्र कर जिणी तुजे परजेची. म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, मुझे आनी तुमचे बलिदान सरपददार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. बापा, तुज्या हिंडाक तूं सुराखताय आनी तूं सुपदवेन आनी मोगान चलयताय. ह्या काळार तुज्या हिंडाची सेवा करूंक जेजूच्या याजकपणान तुवें दयाळायेन म्हाका वांटो दिलाय. ह्या म्हज्या मुनयारपणाचेर तुजी काकुलतीची नदर घाल आनी गवळ्याक हिंडाचे खालतेपण तशीच हिंडाक गवळ्याची जतन उणी जायना जावच्याक तुजे परजेची आनी याजकांची काळजां हे भेटोवणे वरवीं मोगाच्या एकवटान तूं सांबाळ म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संसार सरापर्या सडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुता बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेदना जेजून कत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तुंच तुजे परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेस प्रितुमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय.
देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Păvit, 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 dălbaran să servesc per tu. Sărg ani sonsa, vorna tucea, văi bava. Un sărghitu cace, un sărghitu cace, servesc părace navi, e tata cace. Un sărghitu cace, un sărghitu cace. बापा, करोस तूं पवित, तुनसू सगळ्या पवितपणाची झर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पावन आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास काडटाव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, सगळ्या संवसाराचे विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बकिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कुंवार मरये देवाचे माये संगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोस, आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. उपदेश मोगासो हांव तुमकां दिता, मोग तुमी करा एकामेकासो आतां आनी सदां. साकर म्हणून आपयना, इश्ट म्हणून आपयता, सर्गींच्या राजान म्हज्या जेवणाक बसयता. शुभ वार्ता प्रसार करूंक संवसारार तुमकां धाडटा. यात्रीक पयनार तुमकां मोगा सांगात दिता. नवो उपदेश मोगासो हांव तुमकां दिता, मोग तुमी
करा एकामेकासो आता आणि सदा. सेवक जाऊन सर्वांचे पाय मोगण धुया, शांती सदा नीतीचे कारभारी जया. मोगा मै पासान जियेवन माका तुम्ही साक्ष दिया. कुरीस मोगान वावोन सर्गी बंद्राकिया. नवो उपादेश मोगासो हांव तुमकां दिता. मोग तुमी करा एकामेकासो आता आणि सदा. नवो उपादेश मोगासो हांव तुमकां दिता. मोग तुमी करा एकामेकासो आता आणि सदा. प्रार्थुया. सरपदेदार आणि ससनाच्या देवा, तूं सगळ्या सुगुणाचो आरंभ आनी संपूर्णाय म्हाका तुजो याजक करून जेजूचे बलिदान तुका भेटोवंक तुवें म्हाका फावो केलाय. देखून म्हज्या भावा भयणी बराबर कालत्या काळजान तुका दिन वाचता. ह्या बलिदाना वरवीं करण्यांनी बरें मात्र करूंक आनी शिकवणेंत सतत शिकोवंक आनी हे परी उतरान आनी करणेंत भावार्थ्यांक तुजे मोगाचे वाटेन तुजेसी पावोवंक म्हाका फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. तकली बगावन देवाचे आशीर्वाद घेवया. सर पदवेदार देव, कणमळायन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवून दिवपी जणवायेची वळख तुमकां फावो करूं. आमेन. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दी. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. धाडटा सुमी आमकां आशिर्वादान. प्रसार करच्या
आमी शुभवार्तामान वसोय आमी विशाल मोनान सोम्याक परगट्या करून सदां पिकावळ येतेच सर्वय जाग्यांनी लुणेक वचोंक जाय आमी सर्वांनी पिकावळ येतेच सर्वय जाग्यांनी लुणेक वचोंक जाय आमी सर्वांनी कमर आमचे बांदया दैरान फुडें सरया कमर आमचे बांदया दैरान फुडें सरया सर्गीचे राज प्रगट करया धाडटा सोमी आमकां आशिर्वादान प्रसार करच्या आमी शुभवार्तामान वसोय आमी विशाल मोनान सोम्याक परगट्या करून सदां मुगाल पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिवामकां San Sebastião, Ama pessoa vinetică, Băghiun cursace curven, Ioaram cam ce deva amchan dustanle, Bapace, Riputace, Ripavitru Atmeace Navi. Amen.